जुवारी लँड स्कॅम 50,000 कोटींचे म्हूण विजयाचो आरोप. सरकारान जुवारीक फावोर करपी कायदो हाडलो म्हूण विजय सभाघरांत उलयलो. रेव्हेन्यू मंत्री म्हणटा ती जमीन पयलींच विकल्या. कंपनी जमिनीची धनी म्हूण रेव्हेन्यू मंत्र्याची सभाघरांत जाप. सरकार गोंयकारांचे हित विकूंक पेटला म्हूण विजयाची टिका. Purpose has been changed. Purpose given was industry. Now it is getting to settlement. सनद दिवचो ना म्हण म्हाका इन्शुरन्स दी पयले कित्याक ना जाल्यार तुमीच कायदो हाडलो 2024 तुमीच कायदो मोडटा म्हणून सांग म्हाका. जुवारीचे मोगान तुम्ही कायदो मोडटा, तुम्हीच केल्लो कायदो मोडटा म्हणून म्हाका सांग. This amendment what we has brought doesn't imply as far as Zuari is concerned. So why? No, because what is Why no? this amendment you have stands not from the said day. anything about Zuari. No, ordinance. this amendment stands from the day when this amendment was brought into force. Okay. Any land henceforth, that is the decision. But now with the sanad which you haven't given, Yeah. it is henceforth, no? No, but not question of the thing. I said any land which was given by the comunidad in after this. Because sir, It 2024 says that. ordinance पळय तूं तर कित्याक हा ओरिजिनल अफ्रामेंत कित्याक दिल्लो ते पर्पज तुज्यान चेंज करून जायना. तेजी लुटून दिले म्हणून चल खावंक दिली म्हणून जमीन कायदो हाड बाबा, जुवारी इतले उरलो आमी आतां एक कायदो करपाचो Speaker, 50 लाख स्क्वेअर मीटर Speaker, जुवारीक दिले म्हणून कायदो हाडा. Speaker मेजॉरिटी sir, see, as far as Zuari agrochemical is concerned, Yeah. Zuari land has already been sold. अरे And there is a sale deed. They are the owners of the land. you all wanted to give this land to Zuari There is a question and you all wanted to sell it out. This is the biggest scam in modern Goan history. Speaker sir, where is the question of सगळ्यात व्हडले स्कॅम आहे. हातून गोंयचे टोटल जितले डेट आहा ते क्लियर जावपाचे 50 लाख कोटीचे स्कॅम आहे. स्पीकर सर Chief, I'll take it. 50,000 कोटीचे स्कॅम 50,000 कोटीचे स्कॅम 33,000 का 36,000 चे डेट आहा. स्कॅम म्हणून आणि कायदे हाडटात जुवारीक जमीन विकपाक. आम्ही कायदे हाडटात. कायदो कित्याक हाडलो कायदो कित्याक हाडलो मुख्यमंत्र्यान सांगतो म्हाका. No, कायदो दुसऱ्याक लागता जुवारीक लागता. कायदो हाडला only futurean जावचे न्हू अरे म्हणून कायदो हाडलो. तुम्हीच केलं. जाला म्हणून तुम्ही only जाला म्हणून हाडलो. मागीर कायदो हाडटा बरो आहा तूं. स्पीकर सर हे अशा पद्धतीत चालला म्हणून आम्ही अशा पद्धतीन चलयला कोणे तुवेंच चलयला. Comunidad is an independent body. Comunidad, it is important. Now all this illegal and all construction is concerned. It is not our job. It is their job. What we are trying to now clean. They have created a mess. Here you have cleaned not us. properly. You have cleaned सारखे clean केले. Clean bold. Also interest clean bold केला. आता discussion दी आणि टेबल धावतो. जन्माचे opinion. Leave the opinion of the yes. केपें कृषी घराचें काम करूंक अपेशी थारिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कितें कारवाय करता काय केपेंच्या आमदाराचो प्रश्न. शेतकी मंत्री जाप दिवंक अपेशी. केन्ना रिटेडर करता काय विचारल्यार रवी म्हणटा रोखडे करता. निमाणे मुख्यमंत्र्यान ऑक्टोबरांत फावंडेशन स्टोन घालून काम सुरू करता म्हूण उतर दिलें. कृषी घर 3 किलोमीटर भितर ते रस्त्या लागसार नव्या सुवातीक करचें म्हूण काब्रालान सांगलें. एल्टन राजी मुख्यमंत्री तयार. बस स्टँडार नाल फोडो बेतला पंचायत बांदी म्हणून नाल फोडो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह केपें म्युनिसिपल बिल्डिंग जात म्हणून नाल फोडो आणि तितूंक आनी एक नाल फोड म्हणटा कृषी घर इन आमोण्या इन सर्वे नंबर 11/1. म्हाका दिसता हे नाल फोड तितून 5 नाल फोडले तितून हो एक नाल फोडलो. बट एज ऑफ नाव आतां 2022 वन 2025 साली इन सर्वे नंबर 11/1 हे तुमगेले कृषी घर जावपा आहले तेच अजून काय नाला फाटल्यान कांय जालें ना. तिका व्हडले कोवात जाला. सो म्हाका कळपाक जाय फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर हे तुगेलो आतां तुमी तो जेन्ना सरकारान तेका फोडलो तो नाल तो कितें जाला फायली कितें जाला कृषी घरा खूंय पावला. अरे टेंडर केला मागीर येलोच ना मरे तो. कॉन्ट्रॅक्टर सोडून वचपाक कॉन्ट्रॅक्टरान एक चीर तरी घालपाक जाय थिंगा. नेगोशिएशन बी केले कांय कांय केलें ना कॉन्ट्रॅक्टर. What action you have taken on that contractor? It is now 4 years. Blacklist केलो. कित्याक सोडून गेलो तो म्हाका कांय खबर ना. आतां आमी ते परते करूया. ना खबर ना म्हणटा ना इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस न्हू. रोखडे करूया मरे. Then I want assurance from the minister when is going to start the work. पळय शेवट झाला डेट दित म्हणून. केन्ना डेट? यस अरे स्पीकर सर
मंत्री पयलीं म्हणटा एश्युरन्स जाय बिकॉज इट इज फ्रॉम 2022 आय वॉन्ट एश्युरन्स स्पीकर सर महिन्यांनी 2 महिने मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आम्ही ऑक्टोबर महिन्यात फाउंडेशन स्टोन घालपाक शकतले प्रोसेस पळयत जाल्यार म्हाका दिसता इट विल टेक रिटेंडर करून कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड येता म्हणून सर 2-3 महिने लागतात ऑक्टोबर एंडिंग फाउंडेशन काम सुरू करता जर दुसरो गव्हर्नमेंट लँड आयडेंटिफाय केलो म्हणजे एक सेंट्रलाइज लोकेशनाचेर तुम्ही ते घर जे आता तुम्ही रिटेंडर करता म्हणटा पळय कित्याक 7,000 जागो तुम्ही WR कडे घेतलो पण तो कृषी घर जर थंय मारल्यार आनीक वायट एलिफंट जातलो कित्याक थंय फार्मर वचना स्पीकर सर सो म्हजें एक रिक्वेस्ट आसा तुमकां आनी तुमी कन्सिडर करतले जाल्यार म्हाका तुमी एश्युरन्स दिवपाक जाय की हे जर सेंट्रली लोकेटेड प्लेस जो आमचे कडेन केपें तालुका भितर आसा जर तरी नेक्स्ट एक्सेस टू द हायवे जरी तरी आमी आयडेंटिफाय करून दिलो विल यू कन्सिडर कन्स्ट्रक्टिंग दीस कृषी घर ऑफ केपें तालुका इन दॅट लोकेशन स्पीकर सर हे विचारपाक सोदता दोघांच्या मध्ये झगडी बीन जाते बरे घट्टा दोघूय जण तो फायन घेवपाक होता एनी हांव ताणी जी दुसरी जागा आमच्या रिलेशन दाखयता म्हटल्या पळय न्ही ती एकदा डिपार्टमेंटाक धाडा आनी ती जर रस्त्याक तेक्कोन आसा न्ही जाल्यार ताका पळोवपाक लाय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची आसत जाल्यार हांवूय ती जागा एग्रीकल्चराच्या खातीर दिवपाक लायता दोगांयकूय एकदा डायरेक्टर एग्रीकल्चर आनी दोनूय आमदार केप्यांतले वांगडा वचून पळोवनी आनी ती जर बरी आसत जाल्यार त्या जाग्यार करूया ऑक्टोबर चीफ मिनिस्टर ऑक्टोबर फाउंडेशन पयली जागा फायनल ताका सांगल्या वे ताका लागून डिले जावपाय ना ऑक्टोबराक ताका डिले जावचो चोडणकारांक यो वच करपाक फेरी सोडली जाल्यार पर्याय ना चोडणकारांक खातीर 4 व्हिलरांक 30 रुपयांनी तर 10 रुपया लावचे जाल्यार 2 व्हिलरांक आसा तशें फ्री आयतारा गांवकारांनी बसका जातली मागणी मान्य जायना जाल्यार रोरो आडोवपाची तयारी हट्टाक पेटले जाल्यार सोडचे ना म्हूण शिटकावणी See, this ferry service is for Sharao people. Other people are using it as a privilege for them. It is not a necessity for them. Necessity is only for Sharao people. Otherwise, you give us alternate route to go to Penji. You don't tell us to go via Bicholi, Mapsa and there. That is not the alternative. For us, alternate route should be anyway closer from this side to Penji. ब्रिजाचो आमी डिमांड करीत आहा आनी तो कंटिन्यूस उरता ओन्ली इलेक्शन आयले म्हणटच ते आमच्या मॅनिफेस्टार हें घालता मॅनिफेस्टोय घालता आनी हांगा 3 पयले तांणी फावंडेशन स्टोन घाल्या सो ते दिसूय आमी सांगलेलें की आमकां ते फावंडेशन स्टोन नाका नेक्स्ट ब्रीज डायरेक्ट काम चालू करता पुणेकारांक 10 रुपया करपाक कितें ना वी आर नॉट डिमांडींग दॅट फेरी शूड बी 10 रुपीज फॉर ऑल वी आर डिमांडींग ओन्ली फॉर शॉरांग For 4 wheelers, it should be 10 rupees and for 2 wheelers free. They can charge whatever fare they want to charge for others. आम्ही आमचो हक्क मागता आमदारान उखल्ली जीप लायली तळ्याक कशें करचें न्ही सरकारान दर देंवयले ना जाल्यार फुडल्या सप्तकांत फेरी आडायतले म्हूण चोडणेकारांची चिटकावणी आमकां चोडणेकारांक मरे सदांच ग्रांटेड घेतले आमी शांत लोक बिकॉज ही कॉल्ड कितें आत्मा म्हणलें आमकां म्हणून ताका लागून ते आमी टू शो हिम दॅट हाऊ मेनी पीपल आर आज पासून तुका हांगा 40 लोक हांगा 2-4 बडको आहा म्हणटा पळय तशें ना न्ही सो MLAनूय मातशें कितें म्हणटा तें उलयतना मातशें कंट्रोल करून घेवचें कित्याक आमी ताजे वोटर we have voted for them and after voting you cannot call us atmas and all next time you should not use this type of words for us आणि आमी जोडणेकार शांत म्हूण आमी तरी हो टायम दिता हांव आयल्लोच बंद करपाक पाहिलें ते आनी म्हाका आतां सगळे लोक म्हणलें आनी एक चान्स दिया डिसायड करुया मिटिंगेन कितें तें ना जाल्यार पूण नेक्स्ट वीक इफ दे डोंट कम टू अस विथ सोल्युशन विथ द रिडक्शन इन फेस we are going to block this ferry. When and where we will not tell. But it is 100% sure. गोंयांत फामिली कोर्टाचे नेम आसात मात फामिली कोर्टच ना डायव्हर्सा सारकिल्ल्यो केशी हुमकळ्यार याचिकादारांच्या जिणेचेर परिणाम जाता म्हूण आमदार उल्हास सुयेकारान इशू काडलो मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयची जनसंख्या पळयल्यार वेगळ्या कोर्टाची गरज ना डायव्हर्सा सारकिल्ल्या गजालींचेर उपाय म्हूण प्री मॅरेज कावन्सिलिंगाची संकल्पना लागू करपाची गरज आसा म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो Cases like divorce, maintenance, domestic violence, child custody and property related matters. Speaker साहेब माझा प्रश्न आहे की ह्यो जे केसी पेंडिंग असल्या कारणान जो कोण केस घालता घटस्फोटाक ताका डिले जाल्या कारणान जरी ते 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां जर केसी ज्यो फुडें गेल्यो जाल्यार ताका जो कोण दुसरो लग्न जावपाक शकता जावं ती बायल जावं दादलो ते डिले जाता
त्या खातीर म्हाजो प्रश्न आहा की तुमी ह्यो केसी जर तुमी सेपरेट कोर्ट केलो जाल्यार ताचो बेगीन निकाल लागतलो. जर जायना जाल्यार तुमी विकाक एक डे तरी हे केसी घेवपा खातीर तुमी दवरपा जाय अशी म्हाजी प्रश्न. कारण आता प्री मॅरेज कावन्सिलींग लग्नाय खंय तरी लोकांची बट ही काळाची गरज आसा. कारण हे जर पळयत जाल्यार तो कन्सेप्ट हो आहा पळय न्ही हो बाकीच्या फॉरेन कंट्रीनी आसा की प्री मॅरेज कावन्सिलींग जावपाक जाय. हांव बाकीचें म्हणना ओके हेजी गरज आसा. ते जर जालें आसत जाल्यार तूं म्हणटा ते डायवर्स केसीस कमी जावपाक शकता. कारण जो पर्यंत दोगांयचे विचार जुळना तो पर्यंत लग्न जावप योग्य न्हय. हय काय ना हे कावन्सिलींग केल्या उपरांत एकदां तेजे ठरू शकता. म्हणून तेजोय विचार आमी फक्त जाल्या उपरांत कितें करपाचें हाजो विचार करच्या पेक्षा ते जावच्यो न्हू हाजोय प्रयत्न करप तो तितके गरजेचो. प्रुडंटाच्या म्हादय रिपोर्टाचेर विधानसभेतले चर्चेचो कर्नाटकात इम्पॅक्ट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची वक्तव्यां कन्नडिकांचो अपमान. केंद्र आनी गोंयचे बीजेपी सरकार खंय सामील. कर्नाटकाचो हक्काचो वांटो आडायला. 40 लाख लोकांचे पिवपा उदक आडायला. कर्नाटकी मुख्यमंत्री सिद्धाचो जळफळाट. उपमुख्यमंत्री DK म्हणटा सुप्रीम कोर्टातलो अर्ज फाटीं घेवन टेंडर काडटले. लवादाची अर्द आसा कोण आडोवंक शकना. मराठीक राज्यभाशेचो दर्जो दिवचो म्हूण मोगोचो आमदार जितान विधानसभेत प्रस्ताव घाल्या उपरांत बोवाळ. ठराव राज्यभाशा कायद्या आड म्हूण विरोधक उठले. विजय म्हणटा शुन्य काळांत प्रश्न काडूंक शकना. कायद्याचो अपमान. सरकार जाय जाल्यार कायदो दुरुस्ती हाडची मागीर पळोवया. देवाची आरती मराठीन करतात, पत्रिका मराठीन छापतात, पेपर सगळे नॉर्थ गोवन सगळे मराठी हेंचे छापूनय येता मराठीन. सर हो कोंकणी हय सारकें कोंकणीन उलयता मराठी. अरे माझे कंप्लेन आज सेकंड लँग्वेज मागल्या. फर्स्ट लँग्वेज मराठीन म्हाका वाचपाक येना. सेकंड लँग्वेज मागल्या हे म्हणून म्हाका कंप्लीट करून दी मरे. स्वाती मावशी त्यांनी जे मांडलेलं आहे ते बरोबर आहे. बरोबर नाही. त्यांचा काही वेगळा विषय असतो, वेगळ्या आपल्या लिडरान सांगला डॉक्टर जनका शेट्टी हे सांगताले तुझा लीडर स्पीकर सर किती तू किती झालो बरोबर आपला सर आहे सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज म्हणजे फर्स्ट लागोक ना मांडपाक झिरो आवाराक मेन्शन करून जायना. फाल्यां खंयच्याय कायद्याचेर हांव उलयतलो ताजेर एक मेन्शन करप की हो कायदो चूक म्हणून. हावजात तूं अमेंडमेंट हाड झिरो आवर मेन्शन करूंक मेळना. स्पीकर सर सिरियस इश्यू तशें जाल्यार हांव सगळे कायद्याचे मेन्शन करता नाल्यार पयलीं तरी सांगपाक ना हांव झिरो आवर मेन्शन करता. स्पीकर सर सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज म्हटल्या करूंक जायना अशें. स्वाती मावशी त्याचा ठराव मांडलेला आहे. क्या मांडलेले आहे on Marathi lovers by not notifying it as an official language, even though Marathi has deep roots, presence in Goa, culture, tradition, religious rituals, festivals, cultural programs and literature. It has not been recognized as Goa by the Goa government till now. I strongly urge the government to recognize Marathi Rajbhasha and notify it as a second official language. Dr. Janka Shetty. पर्येच्या साखळेश्वर देवस्थान वादाकडेन संबंधित 37 जाणांचेर घाल्ल्यो केशी फाटीं घेवच्यो म्हूण पर्येचो लोक वाळपय पुलीस स्टेशनार पावलो. केशी फाटीं घेयना जाल्यार सगळ्या 4,500 गांवकारांचेर केशी घालात म्हूण चॅलेंज. चार्जशीट जाल्या. फाल्यां सावन खंय कोर्ट ट्रायल सुरू. सांगा तुम्ही तुमच्या लेवलापर्यंत कितें करता का तुमच्याकडे जावचें ना जाल्यार जावचें ना. बेस्ट थिंग म्हाजे स्पान ती चार्जशीट घेवपाची एक एडवोकेट काडपाक तेजेर हियरिंग आम्ही गुन्हा करूंक ना जाल्यार आम्ही चार्जशीट आणि लॉयर कित्याक काडू. कोणाक मारला आमी रोड ब्लॉक हायवे ब्लॉक करपाक आसलो इन्क्वायरी केल्या तुम्ही. आमदार देविया राणे मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्या उपरांत थळाव्यांनी मोर्चा फाटीं घेतलो. मुख्यमंत्र्यान शुक्रारा आमदारां वांगडा आमकां पणजे आपयला. बसकेन चर्चा जातली आनी मागीर निर्णय जातलो म्हूण थळावे उलयले. मिडियान आमकां खूब सपोर्ट केलो. हांव खरेंच मिडियाचे थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी आयची जी आमचो इश्यू आसलो तो बऱ्या रितीन आमचो लोकां मेरेन पावयलो आनी इमिडिएट एक्शन म्हणून आमची जी MLA आसा दिव्या राणे त्यांनी
सीएमा कडेन आतांच मिटींग घेवन ह्या इश्यू बेगीतल्या बेगीन सॉल्व करचो म्हणून तियेन रिक्वेस्ट केली आणि सीएमानूय आमकां एश्युरन्स दिला की फाल्यां आमकां 12 येवन तेंच्यांनी मिटींग दवरल्या पणजे हांगा आणि ह्या इश्यूचेर डिस्कस करून ते रायट डिसिजन घेतले आणि जाता तितके बेगीन ही जी केस आसा ती ते विड्रॉ करपाक सांगला आमकां एश्युरन्स दिला आणि ह्या बेजार आमी आयचो जो स्ट्रायक आसा आमचो पिसफूल स्ट्रायक तो फाटीं घेता. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. 26 जुलय सावन गोंयांत नव्या राज्यपालाची नेमणूक. ह्या फाटभुंयेर राजभवनार PS श्रीधरन पिल्लयचो निमणो कार्यक्रम. गोंयांत आपूण पर्यटक म्हूण कुटुंबा सयत परत येतालो म्हूण राज्यपाल उलयलो. हाचेर गोंय पिल्लयक कुटुंबाचो वांगडी म्हूण सदांच येवकारतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊन राज्यपालाचे उपकार आठयले. गोंय राज्याचो सध्याचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयाच्या निमण्या कार्यक्रमाचे आयोजन राजभवनांत ब्रेस्तारा जालें. I want to go alone or with family. My family go there as a tourist, and again and again I will come to Goa and extend my sincere thanks to all of you. You are always welcome to the state of the Goa. As a second home, we are always there for you. This is your extended family. Best wishes for you, for your future life. और आप और मैडम और आप फैमिली के साथ just as not as a tourist, but as our family member आप गोवा में कभी भी आ सकते हैं. On behalf of everyone and from the depth of my own heart, I say thank you. Thank you for your service, your poetry, your kindness, and your unforgettable presence. You don't just belong to Goa, Goa belongs to you. Thank you very much. तशेंच केरळची ट्रेन धरतना आदल्या राज्यपालान गोंयाक आपलो निरोप दिलो. It's a very good state, and people are so loving, honest, sincere, and for the development during the last 4 years I am also working. And people are honest and good in their hearts, and this state I never forget in my life. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. कले खातीर म्हूण बांदिल्लें सांकवाळचें कला भवन एक कायदो शिक्षण संस्था कशी चलयता. नांव सुद्दां बदल्लां म्हूण यूथ काँग्रेसीचो आरोप. कला भवन उक्तें करूंक थळाव्यांक वापरूंक दिवचें, सभाघराचो वापर तियात्रां नाटकांक करचो, कुठ्ठाळच्या आमदारान इशू विधानसभेत काडलो. सांखवाळे कला भवन आसतना सुद्दां कुठ्ठाळेच्या लोकांक वास्को मडगांवच्या कला भवनांत वचचें पडटा. सांखवाळच्या कला भवनाचें उक्तावण केल्लें जाल्यार सभाघर थळाव्यांक वापरपाक मेळटा आसलें म्हूण विधानसभा अधिवेशनांत 0 आवरा वेळार कुठ्ठाळेच्या आमदारान इशू काडलो. Because the government has constructed a beautiful Kala Bhavan at Sankwad some years back, but the auditorium is not utilized. The school of Kortali constituency can have their annual function and other programs. The local can witness theatre, dramas, nataks, etc. at Kala Bhavan Sankwade instead of going all the way to Kala Bhavan Vasco to Margaon. I request the government to kindly inaugurate the auditorium at Kala Bhavan Sankwad. सांकवाळच्या कला भवन कंप्लीट जाल्ल्या त्याचे इनॉग्रेशन ऑगस्टाच्या म्हयन्यात करूया. आर्ट अँड कल्चराक सांगता हांव की तेजे इनॉग्रेट करून ते चलोवपाचे म्हणून ते सेपरेटली तुमच्या लोकां खातीर चलोवपाक दिता. केन्ना चालू ऑगस्ट म्हयन्यानूच करूया केन्ना. थँक्यू. कला भवनाचें नांव बदलून तें इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एड्युकेशन अँड रिसर्च म्हूण वापरप चल्लां. हाचे वरवीं सरकारान भ्रश्टाचार चल्ला हें कळटा म्हूण यूथ काँग्रेसाचो अध्यक्ष महेश नदार उलयलो. कला भवन जेन्ना केल्लो हो कला भवन केल्लो जे कलाकार आसा सांकवाळ ह्या गांवांत जे भुरगे जांकां आर्ट एंड कल्चरान इंट्रस्ट आशिल्ले तांकां एनकरेज करपाक हो म्हाका दिसता कला भवन केल्लो. जो कला भवन आशिल्लो हाका चेंज केला नांव फॉर लिगल एड्युकेशन आनी एडवोकेटाक दिला चलोवपाक आनी शिकपाक. हो टॅक्स पयशे इन्वेस्ट केला फॉर द पर्पज ऑफ आर्ट, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ लिगल एड्युकेशन. कॉन्ट्रॅक्ट कितें सायन जाला म्हाका कांयच खबर ना. लोकल आमदारान पळोवपाक जाय की हेजो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा विथ द गव्हर्मेंट कितल्या वर्साक आसा, कितल्या म्हयन्याक आसा आनी हेजें रेम्युनरेशन म्हणून कितें म्हणून मेळटा लोकांक. इट इज अ रिपीट पॅटर्न ऑफ द गव्हर्मेंट. ते बांदून दवरता, ते कॉन्ट्रॅक्ट्स घेता, टेंडर दिता, पयशे घेता. इट्स अ मॅटर ऑफ करप्शन. वॉन्ट द गव्हर्मेंट टू रिस्टोर दीस बिल्डींग फॉर द पर्पज ऑफ आर्ट.
सांकवाळे कॉलेजीक तात्पुरतो जागो दिल्लो. कॉलेज खंय दारबांदोडा येवपाची. मात दारबांदोड्यार काम पुराय जाल्लें ना. आतां प्रश्न उप्रासतात की सीएम जर ऑगस्टान भवनाचें उक्तावण करतलो जाल्यार एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाचें भवितव्य कितें? प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बुलेटिन इतल्या सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.